कर्मचारी विमो योजनेखाला दिवचल आयडीसीत ESIC उपकेंद्र कार्यालयाचे उक्तावण दिवचल आणि मयेच्या आमदाराच्या हजेरीत जाले। ESI मार्फत 6वो फाटो उगडला। ह्या ESIC ब्रांचात जाता तितलो फायदो कंपनी मार्फत कामगार वर्गान करून घेवचो म्हण दोनूय आमदार उलयल्या। दिवचल साखळे वाळपय ह्या भागांतल्या लोकांक हाचो फायदो जातलो म्हण ESIच्या अधिकाऱ्यान सांगला। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। एंड ऑफ द डे ते काम करताना त्यांना किती झाले जाल्यार त्यांना मागीर कोण ना। दुसरे म्हणतात तुम्ही कन्सल्टंट आसात, तुम्ही फोर्स करा, तुम्ही खुबशे कंपनीचे कन्सल्टंट आसात, तुम्ही यू मेक शुअर त्या बॉसाक सांगात, एम्प्लॉयराक सांगात की बाबा ना त्या स्टाफांची आम्ही काळजी घेवपाची गरज आसा तुका। आणि इतले करून स्टाफाकूय सांगता, खुबशे स्टाफ काम करता पण त्यांना ESI आता हांव सादी गोष्ट सांगता, हांव दोळ्याचो दोतोर आसा। ESIच्या अंडर जे स्टाफ किंवा तुमच्या पेरेंट्सांक मोतूबिंदू जाय जाल्यार ही सर्जरी आज न्ही डॉक्टर शुभांगी लोटलीकाराक खबर आसा 15 वर्सां पयलीं आमच्या विजनान फ्री जाता। फक्त ESI फॉर्म हाडपाचे फ्री कॅटरॅक्ट सर्जरी जाता। स्टाफाक खबरूच नासता। म्हज्या हॉस्पिटलान स्टाफ आसा ताका ESI बेनिफीट खबर ना, ते रिक्वेस्ट करताले तुजो मातशें कन्सिडर कर। हांव ताका कन्सिडर करपाचें तुजो हक्क आसा, हे फॉर्म घेवन यो, इट इज फ्री फॉर यू। सो तुमकां लोकांक तुमकां सांगता स्टाफाक तुम्ही जाता तितलो बेनिफीट घ्या। हे बेनिफीट घेतल्यार कितें त्या सब्जेक्टाची नॉलेज आपल्याक कितें बेनिफीट मेळटा, तुमचो हक्क आसा तो, तुमचो हक्क कोणी व्हरू शकना। जशी मुंडदान उलयत सांगले की एखाद्या गोष्टीचेर समजा जर मनशाक त्रास जावपाक लागलो, जो खरोखरच सीक आसता आनी ताका बेनिफीट जर ती ESIचे घेवपाक लागून जर 5-6 फावटी जर मारचें पडलें जाल्यार ती स्किमूच नाका कशें ताका दिसता। पण आयज ह्या प्रयत्नांत यश येयल्लें आसा की आमकां पणजे न्हू म्हापसाय न्हू आमकां आमच्या हांगासर बिचोलेच्या बिचोले ह्यो सगळ्यो गोश्टी आमकां उपलब्ध जातल्यो। आनी हे प्रयत्न जे कामगारांक मेळटा, खरोखरच जे कमी पगारांत जे कामगार काम करतात ताका हे मेळप ही अत्यंत म्हत्वाची गोश्ट आसा। तुमच्या प्रयत्नामुळे हे आयज सकाळ जाता हे आमकांय बी आनंद जाता हेजो, आनी लोकांकूय हेजो लाभ जातलो ही खुशीची गजाल आसा। कर्मचारी लाल बीमा निगम का शाखा कार्यालय का शुभारंभ कर रहे हैं। ये गोवा क्षेत्र में हमारी 6th शाखा कार्यालय है। इसके पूर्व में गोवा में 5 शाखा कार्यालय काम कर रही है, जिसमें एक शाखा कार्यालय क्षेत्रीय कार्यालय पंजी भवन में है तथा अन्य मापुसा, बास्को, मडगांव और कोंटा में है। ये बिचौली और बेतना में शाखा कार्यालय स्थापित करने की परिकल्पना बहुत लंबे समय से थी तथा इसके लिए प्रयास भी काफी लंबे समय से किए जा रहे थे, लेकिन डॉक्टर चंद्रकांत केटिया सर और हमारे कार्यालय के उप निदेशक एवं सहायक निदेशक के अथक प्रयास से यह संभव हुआ।